भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी विशय आसा ते सद्याक जे राजकीय जो सामको धूम धडाका चल्लो पळय ताजी म्हळ्यार खंय इलेक्शन येवपाक पावलें की युजली एक 6 म्हयने पयलीं डॉलर बडी पडटा. म्हाका दिसता ती डॉलर बडी पडल्या आनी SIA सुरू जाल्यात. आतां ह्यो ज्यो SIA जर पळयल्यो प्रत्येकाची SIA कशी चल्ल्या ताजेर आमी आज उलयतले. जयल बाब अफान्सो आहात, लौकीक बाब शिलकर आसात, पांडुरंग बाब गांवकर आसा म्हजे बरोबर. आनी हांव सगळ्यांत पयलीं सुरवात पांडुरंग बाब तुजे कडच्यान करता. BL संतोश गोंयाक आयले, तांणी 1-to-1 मिटींग केली आनी सगळ्यांनी ठरयलें की कोणाक कांय कळपा दिवप ना म्हणून. आनी भायर येवन तुगेलें सामकें तुज्या गळा म्हाज्या गळा अश्यो तुगेल्यो बायट्स दिल्यो. म्हळ्यार कोणाच्या अगेन्स्ट कसलीच कंप्लेन ना, सगळें बरें चल्लां अशे तरेचें. नक्की कितें जालें, ही विजीट कितें आशिल्ली आनी कितें घडलें तूं तरी खरें सांग आमकां. म्हाका दिसता की प्रमोद इलेक्शनाच्या पयलीं येवन जो आढावो घेवपाक जाय त्या खातीर BL संतोश येयल्लो आनी ताचो फाटल्या कांय दिसां पयलीं 1-2 म्हयन्या पयलीं तो अशीच एक विजीट करपाक आशिल्लो, 1-to-1 मेळपाक आसलो, पूण ती मागीर पोस्टपोन जाली. सो म्हाका दिसता तो काल आयला, पयर जो आयिल्लो तेन्ना कांय जाणांनी जे आमी तांकां असंतुश्ट म्हणटा तेंच्यांनी आपले जे नेहमीचे मुद्दे जे आसा जे आमकां रिक्रुटमेंट जाय आनी कितें जाय अशें तेजे कडेन मांडले. पूण म्हाज्या हेच्या प्रमाण की हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बी जे आसा ते वयल्यानच अप्रूव जावन पयलीं आयिल्ले आनी ताका हात लावप ना अशें ठरलेलें आहा. आतां कांय जाणांचो अडचण जी आसा पोस्ट रिक्रूट करपाची बीन ताचेर तोडगो कसो काडपाचो हें तेणी CMाक म्हाका दिसता CMा कडेन चर्चा बी जाल्या तेजी BL संतोशाची. पूण ज्यो कंप्लेंट्स ज्यो करपाक जाय, कंप्लेंट बॉक्स म्हणजे कांय जाणां आसात न्ही ते तांकां कितकेय तूं बरें जरी दिलें जाल्यार तेंच्यो कंप्लेंट केन्ना सोंपना. सो त्यो म्हाका दिसता BL संतोशा कडेन पावल्या. आनी दुसरी गजाल तेणी BJPचे हेडक्वॉर्टर्स जे आसा गोंयान फर्स्ट टायम जे इल्ली व्हडली बिल्डींग तयार जाल्या एका वर्सान तयार जाली ताचो आढावो घेवपाक आनी ताचे उद्घाटनाचो एक प्लॅनिंग करपा खातीरूय एक हे आशिल्ली मिटींग आशिल्ली. म्हाका दिसना की मेजर अशें कितें चेंजीस आसा म्हणजे मोदीचे कॅबिनेट रिशफल जावपाचें आसा ताजो कितें गोंया कडेन बिल्लींग आसा अशें म्हाका हातूंतल्यान कांय दिसूंक जे कितें आसलें म्हाका लोकल पॉलिटिक्स लोकल एक गजाल आसली तातूंतल्यान तांचो इलेक्शना विशींचो सिरियसनेस कळटा. सिरियसनेस कळटा का त्या तयारीक लागल्या अशें आनी गोंयांत कोणूच ना. सामकें BJPचो बाकीची कितें तयारी करता ताचेर आमी येवया. बट BJPचो आज तांणी म्हजो फ्लॅट डिक्लेअर केली बरोबर. म्हज्या घरा उपरांत ते म्हज्या फ्लॅटाचेर पावले. आमी फाटले एपेक फकाणांनी म्हणिल्लें बाय द टायम इलेक्शन म्हजी खोपूय जातली म्हणून. बट आज म्हजो फ्लॅटय जालो. सो BJP एक प्लॅन घेवन आतां ताणें वेगवेगळे डिसिजन्स तुगेले ते रिवर्स करपाक लागले. ताणें स्मार्ट मिटर होल्डार दवरले ते काय तुगेले म्हाका दिसना इलेक्शन मेरेन तुगेले ते आनी मिटर आनी आमगे आसते उरले जाणें घाल्या ते शिरकले. दुसरी गजाल आतां उरली तुगेली पेनल्टी गेली लायटीच्या बिला वयली. तिसरी गजाल आयली तुगेली लोड वाडोवपाची. म्हाका दिसता हो जो 5 KVA 10 KVA बी कितें आसा पळय तेंय बी इलेक्शना उपरांत ते ताका आनी आतां कांय जायना. टॅक्सी पॉलिसी इलेक्शना उपरांत सगळ्यो गजाली आतां इलेक्शनाच्या उपरांत. म्हाका दिसता AI ट्रॅफीक सिग्नल जे आसा पळय ते तुगेले CCTV कॅमेरा येतले पण तालाव येवचुना. सो अशें करून तुगेली ह्यो सगळ्यो गजाली आतां इलेक्शनाच्या उपरांत. एक जे मेन गजाल आमकां तुका फील जावपाक लागतलें की ऑलरेडी कोड ऑफ कंडक्ट लागलो काय कितें काय म्हण. कारण सरकारच सद्या तुगे इलेक्शनाच्या उपरांत अशें म्हणपाक लागला. सो हाव प्रिपेर्ड डू यू थिंक इज BJP रायट नाव? अंडर प्रिपेर्ड, ओवर प्रिपेर्ड कशी? BJP अंडर प्रिपेर आसत ना आसल्या ओवरूच आसतली. आनी दुसरें फाटल्यो 2-3 मिटिंगो म्हणजे स्टेट लेवलच्यो मिटिंगो BJPच्यो जाल्यो तेंच्यान क्लियर कट मेसेज ते दिताले इलेक्शन फेब्रुवारीन जातलें एवरी टायम ते दिता. पण BJPची बी तयारी चल्ली आपल्या भितर. ते खंय दिसना फेब्रुवारीन इलेक्शन जावपा ते 2-3 म्हयन्यांनीच जावपा अशेंच फील येता. आनी ते खातीर जे विशय फाटलीं 4 वर्सां वा तडीक लावंक शकना वा नवे तयार जाल्ले ते विशयांक ते हातूच घालना. जे तुमी सगळे आतां विशय म्हटले पळय न्हू ते विशयान ते रिस्कूच नाका. तेच न्हू ते अर्बन एरियाज सुद्दां तेंच्यांचे
2020 एक्टिवेट केल्यो परत मातसो आवाज जालो ते एजिटेशन सुद्दां जावपाक दिना त्या गजालीचे ते डायरेक्ट होल्डार दवरता आतां ह्यो सगल्यो गजाली न्यू गव्हर्मेंट येतले ते पळयतले म्हणजे फुडल्या टर्माचे हेणी पळोवपाचे सो हे तेंचे आपण आतां पयरच्यो ज्यो मिटिंगो जाल्यो म्हणटा BL संतोष बी गोंयांत येयल्ले आनी थंय जे मनीस मेळ्ळे थंय ते एसेस करपा येयल्ले इलेक्शनाक वयता पार्टी म्हणून पार्टीची तयारी आसतली पण जे ऑलरेडी कॅन्डिडेट आहा 28 सुमार BJPचे आमदार आहा रवी सोडल्यार 27 BJPचे आमदार सिटींग आहा तितून प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन एका परस चड कॅन्डिडेट तयार जाता हेवूय विशय असले अशें कळटा म्हणजे जर आमी जे मेळयले ते मनीस पळयले एक विश्वजीत मेळयले दिगंबर मेळयले तांचे वेगळे विशय आसूं शकता गणेश गांवकार एक नॉताक जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना गणेश गांवकाराची कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी पळयला ते संकेताचे हेका लागून थंय इश्यू आहा निलेश काब्राल रोहनाच्या हेका लागून इश्यू आहा प्रेमीन शेटाची कॉन्स्टिट्युएन्सीचो इश्यू कितें तरी आहा दिसता कॅन्डिडेट टिचराचे शायको येता म्हणजे हे जे मेळपाक गेल्ले पळय न्हू तेंचे कितें ना कितें प्रॉब्लेम आहा बीजेपीन 2 व्हड्यांचेर पांय दवरले ते फक्त 70 विश्वितान 2 व्हड्यांचेर पांय दवरले एक परी आनी एक तुगे वाळपय कळ्ळें तुका तेजो तो वेगळो विशय आसतलो तेजो तो लिडरशिपीचो हेजो टिकेटीचो बी विशय आसचो ना सो हे सगळे एसेस करून पार्टी तेवूय वटेन तयारी करता खंय कोणाक सेटल करचो पडटलो खंय कोणाक ओगी बस म्हणून सांगचे पडटले खंय कोणाक चिड्डून खंय कोणाक वयर काडपाक ह्यो तेंचो ग्रावंड वर्क तयार जाला आनी हितून सगळ्यान एक कळटा की इलेक्शन ते जे परत हिंट दिता फेब्रुवारीन ते फेब्रुवारीन जातले अशें म्हाका दिसता ते बेगीन जावं इलेक्शन कमिशनान तयारी स्टार्ट केल्या ऑगस्टान ते मेन तेंची प्रॅक्टीस मारता सो हे आपल्या आमदारांक जांची विकेट वचपाक शकता तांकां शिंगलायतात आतां ही जी शिंगलावन घेवप काय ना हे तांच्या ओपोजिशनाकूय शिंगला येता ओपोजिशन फेब्रुवारी हरशींच लेट मातशें आमी कित्याक लावन घेवया आमी शिंगलावन घेवप न्ही हें आमचें काम सारकें न्ही जॉय आतां ते जे सगळें पोस्टपोनमेंट चल्लं पळय आतां अर्बन हे जे नोटिफिकेशन आयलें आय थिंक दॅट वॉज अ कायंड ऑफ एन एम्बरेसमेंट क्वेश्चन येता की हाव कॅन एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन लायक दीस दॅट यू इशू अ नोटिफिकेशन एंड 48 hours लेटर यू विड्रॉ अ नोटिफिकेशन सो वॉट वॉज अ थॉट प्रोसेस बिहायंड इट ताचे फाटल्यान कितें हा कांयच ना सेम आतां बाकीची गजाली ह्यो सगळ्यो ऑन होल्ड चल्ल्या पळय पयली गजाल म्हळ्यार इफ यू आस्क मी हांवें म्हाका दिसता लौकिकाके मदीं एकदां उलयतना म्हणिल्लें की हो मनीस कोण व्यक्ती जी हे सगळी प्रपोजल घेवन इलेक्शनाची वर्साक येता ही व्यक्ती कोण हें आमी सोदून काडपा जाय म्हणून म्हळ्यार लोकांचेर जाता तितली तालांव घालप लोकांचे पेनल्टी घालप लोकांक बील घालप लोकांक तुगे हांगच्यान थंय धांवणोवपा लावप तुगे लोड वाडोवन घेवपा खातीर ह्यो तकल्यो इलेक्शनाच्या वर्साक घेवन येता पळय न्ही तो बाबा व्यक्ती कोण ह्या सरकारा भितर हें हांव म्हणटालो मागीर अकस्मात सरकारा लक्ष आयलें हें भयंकर कितें तरी चल्लो म्हणून प्रत्येक डिपार्टमेंट गेले आपल्या ट्रिपीचेर आहा आनी ऑन होल्ड सो हाव डू यू रिएक्ट टू दीस ऑन होल्ड सिनारियो रायट नाव One side, Pramod, I completely agree with you. It is completely baffling to understand who is the officer or who are the bureaucrats who are minds to actually this thing. But at a second thought, तुका म्हाका अशें दिसता की हें deliberately केला काय? Why? I'll tell you why. See, urban tag, okay, for villages, urban tag जावन कोणाक नाका आशिल्लो. We had in some few years back एक पब्लीक हें जाल्लें सामकें कंप्लीट ऑपोजिशन नाका म्हणून सामकें जालें. And now at the frontier of an election, in front of an election, you are कोण काडटा तो जालो. स्मार्ट मिटराचेर काल तरी मोविनान म्हणलें सॉरी टॅक्सी पॉलिसीचेर म्हणलें की नो गव्हर्मेंट इज इन अ पोजिशन टू टेक द टॅक्सी पॉलिसी फॉरवर्ड वेन एन इलेक्शन इज लुमिंग. फायन हेजेर कळटा तुका की स्मार्ट मिटर जाले ओवरलोड जालो AI चॅलेंज जाले सगळी गजाली. वॉट द गव्हर्मेंट इज डुईंग इज दे आर पुशिंग बॅक कोणा खातीर लोकांक सांगता की तुमचे खातीर आमी ते फाटी वयला म्हणून आमी ते मुखार व्हरना म्हणून. So they are going with a kind of a sympathy towards the people, saying the people looking at आमकां कितें तरी केल्या आमचे चॅलेंज आशिल्ले. The question here is who in the first place decided to bring this up in the election year? That is some kind of an absurdity. We cannot understand that. But having said that, it cannot be without the attention of the government, of those in power. Government should sign over it and say, okay, fine, go ahead with it. Yeah. So having done that, I feel that there is a conscious attempt that they have done something for the people. Now they are trying to spin it. Yeah. Correct. That's the spin I think they are trying to create. Yes. With all. आम्ही तुमच्या ऐकतात. We are listening. Yeah. The government is already listening. Yeah. And yes, no major project also. आता पळय land issues आशिल्लो. Suddenly NDZ आयले. आता NDZ येवन NDA आयले.
सो खुबशे गजाली येत आसा सामके feel good factor तयार फील गुड करपा फॅक्टर येत आसा बट BJP इज वर्किंग टू अ प्लॅन दिस इज BL Santosh आयलो ही हॅज हर्ड देअर लेजिस्लेटर्स मिनिस्टर्स ऑल ऑफ देम इट्स अ गुड एक्सरसाइज दे आर वर्किंग टू अ प्लॅन unlike the opposition space which is completely in a different zone altogether. Yeah, we'll go to that zone. Before we go to opposition zone, म्हाका मुगेले एक मुगे फ्रेंड एक आपल्याली फायल घेवन एक 2 आठवडे जाले बाबडो धांवतालो खंयची ती लोड वाडोवपाची रे लोड वाडोवपाची फायल घेवन कोण तो कन्सल्टंट आसा इलेक्ट्रिशियन तागे घर बाबड्याचेर 30-35 वर्सां पयलीं बांदिल्लें तो म्हणपालो अरे तूं करना काय म्हणपालो आमी म्हाकाय म्हळ्यार पेनल्टी आयली अशें दिसता कळ्ळें तुका सारकें म्हळ्यार पयलें ना अजून पूण हांव करना रे म्हळें कित्याक म्हणपालो हें म्हळें म्हाका बरें लागना इलेक्शना वर्साक तूं जो धांवतो तो जर पळयलो ही वॉज अ टेस्ट केस फॉर मी तूं म्हणजे जर फाटले 8 दीस म्हाका धांवतो तो जर पळयलो अशें म्हणजे जर तुगे सरकार सगळे लोकां जर धांवोवपा लागले इलेक्शनाच्या वर्साक फायली घेवन कळ्ळें तुका हें म्हळें म्हाका बरें लागना म्हळें हें म्हळें फुडले 1 म्हयन्या भितर तूं जो धांवतो पळय ताजो कितें फायदो जातलो काय ना म्हाका दुबाव आहा म्हळें एक्झॅक्टली सेम जालें 1 म्हयन्या भितर सगळ्यांनी बोवाळ घालो हें केलें पोस्टपोन हें पांडुरंग बाब कोण करता कळ्ळें पळय असली भितरली गजाली हांव तुका विचारता मागीर की कोण करता ही कशी ग्रेट आयडिया की ह्या वर्साक स्मार्ट मिटर घालया लोकांचे पेनल्टी घालया लोकांक लोड तुगे वाडोवन घेवपा ती धांवपा लावया मागीर घे लोकांचे AI कॅमेरा घालून लोकांक घरा कडेन चलन धाडया ताजे उपरांत तुगेले आनी कितें करया म्हणजे प्रत्येक गजाल जी आसा पळय लोकांक पिडपाची जनरली सरकार एक्स्ट्रा कॉशियस आसता इलेक्शनाच्या वर्साक हे कोण हे ग्रेट व्यक्ती ज्यो आसात ताणी ह्या वर्सा सत्रच चालू केला इलेक्शनाची वर्साक अर्बन नोटिफिकेशन काडया अकस्मात नाशिल्लेच तयार करतात सरकारा खातीर ह्यो गोश्टी खऱ्यो म्हळ्यार फाटल्या 4-5 वर्सांनी जावपाक जाय आशिल्ल्यो जशें एक्सिडेंटाचे कंट्रोल करपा खातीर ट्रॅफिक कंट्रोल करपा खातीर हे कॅमेरे जे आसात ते बसपाक जाय आशिल्ले पूण ते सगळे सोडून आतां येवपाक लागला आनी आतां लोकांक ताजो इफेक्ट कळटलो परत लोक बोवाळ घालपाक सुरू करतले स्मार्ट मिटर जे आहा ती 5 वर्सां पयलीं ती गजाल निलेश काब्राल पासून आसतना जेन्ना चालू आशिल्लो प्रकार तो आतां इम्प्लिमेंट करपाक सोदता आनी लोकांनी आतां बोवाळ घातलो बिकॉज लोकांक एक्स्ट्रा जेन्ना बिलां येयली तेन्ना ताचो एक परिणाम दिसपाक लागलो सो म्हाका दिसता की हो एडमिनिस्ट्रेटीव आनी पॉलिटिकल हितून जे रेड फायलींनी जे घुंवता स्टोरी त्यो ह्यो गजाली ताचो इम्पॅक्ट हो एक्चुली ह्यो की म्हाका दिसता प्रमोद की पर्पजली कोण तरी करता ह्याच वर्सा करता असं तूं म्हणटा कारण इलेक्शन असा कोइन्सिडन्स म्हणजे 5-6 म्हयन्यांनी इलेक्शन जावपाचें आसा 1 आनी 2 न्ही 7-8 गजाली जाल्यो 7-8 गजाली वांगडाच सरकार स्वता खातीर एक नवीन इश्यू तयार करता पूण हाच्या वयल्यान एक कळटा की ज्यो लोकांक जाय गोंयान खऱ्यो गजाली एक्सिडेंट कंट्रोल जावपाक जाय आनी कितें जावपाक जाय त्यो जायत्यो गजाली मागीर स्पीड हेजे आसतात गव्हर्नन्स आसत किंवा टॅक्सीचो विशय आसत ह्यो सॉर्ट आउट जावपाक जाय आशिल्लो फाटल्या 4 वर्सांनी केन्ना तरी तो आतां लास्ट मिनीट रावपाक जायना आशिल्लो आतां हे कितें दाखोवन दितले पावरान आशिल्ले लोक पूण आमी तें करना आमी तुमकां सांबाळटा म्हूण कर एके वाटेन आनी दुसरे वाटेन जल कल्याण शिबीर भरून ते तुजी म्हाजें घर म्हाजो फ्लॅट चालू आहा हय एके वाटेन हे आनी एके वाटेन तें तरी ऑपोजिशनान हे जे तुवें आतां काडले विशय सगळे लोडाचे म्हण किंवा स्मार्ट मिटराचे हे ऑपोजिशन पार्टीने घेतले अशें दिसताव ना एक अमित पाटकरांनी कोणें सोडलो बारीकसो विशय जाल्यार जशी तेजेर बोवाळ जावपाक जाय आशिल्लो तो बोवाळ जावंक ना म्हणटकूच हो सगळो फायदो जो आहा तो सत्ताधाऱ्यांकूच जाता व्हडलो कोण बोवाळ करिना लोकांनी मातसो बोवाळ घातलो म्हणून आपूण फाटीं घेता म्हणटात ते पूण पॉलिटिकल बेनिफीट तेजे घेवपाक जाय तेजी मायलेज घेवपाक जाय ते तशें काम ऑपोजिशना कडल्यान जावं ना वन इंट्रस्टींग पॉयंट हियर पांडून म्हणलां तशें की पयलीं ट्राय केल्लो तेणी टॅक्सी पॉलिसी ट्राय केल्ली पूण परतून हाडली आतां परतून नॉट दॅट दे वर आउट ऑफ टायम दे वर डुईंग इट बट आतां परतून हाडली आतां पळय अर्बन टॅग 2-3 वर्सां पयलीं 20 हाडलेली आतां परतून हाडली नोईंग वेल दॅट तेन्ना घातलेय बीन अर्बन तेणी सो कॅमराज दे हॅड ऑलरेडी अनाउन्स सम टायम बॅक आनी थोडे हाडले तेणें कॅमरा पूण आतां परतून हाडले सो दॅट इज क्वायट बेफलिंग 100 कोटींचो पक्ष लौकीक 100 कोटी भितर कितले झिरो असतात ते आनी हांवें ते पळोवपा नाका आमकां केन्नाच ते मेजपाची परिस्थिती येवची ना कळ्ळें तुका सो हांवें तूं ताचेर तकली खर्च करपा नाका पण 100 कोटी मोडून पक्ष तयार करप आनी तोय बी मतां फोडपा खातीर तुका दिसता BJPन तुगेली इतली तयारी केल्या गिरीश मातशी स्टेज झिरो सांगतना मातशी 1 झिरो वयर सकल बी जालो गिरीशान स्टेटमेंट करता आसतना सिस्टमॅटीक केला जशें कितें लास्ट टायम जसो म्हणटा ते RGP खातीर जो मातसो बेनिफीट BJPक जालो म्हणटा पळय न्हू RGP आतां ना सो कितें तरी
आसपाक जाय ब्रेक करपाक हय. ऑपोजिशनाचे हितून ब्रेक करपाक कितें तरी आसपाक जाय अशें हितूंतल्यान तेणें स्टेटमेंट केला आनी एक तेणी साश्टी फोकस दवरला की एक सेक्युलर पार्टी BJP आपल्या हेचेर हाडपाक सोदता आनी जी मागीर वता फोडटली आनी BJPक ताचो फायदो जातलो आनी त्या 100 कोटी दवरला ताका मागीर BJPन रोखडो रिप्लाय दिलो टिकेटी गिरीशाचे टिकेटी विकपाचो प्रश्न हे इश्यू आनी तो सारको ना ताका असली बी गजाली करून तेणी रिप्लाय दिलो ताजो पूण अशें म्हाका कांय दिसना आतां पॉलिटिकल पार्टी आसा ती फक्त आपलो कॅन्डिडेट घालून कॉन्टेस्ट करिना खूब कडेन एक कॅन्डिडेट असो आसता तो मतां फोडपाकूच आसता अशें कॅन्डिडेटूच प्लॅन करता कॅन्डिडेट लेवलाचेर तितून पॉलिटिकल पार्टी प्लॅन करता पूण पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज जर गरज आहा थंय गजाली करता आसतल्यो पण एक पॉलिटिकल पार्टी 100 कोटी हे मातशें चडूच काय दिसलें तुका चड दिसलें 100 कोटी Pramod, there is a background to it. Okay, now the background is like this. Now, after Girish comes into the Congress back again as a president, there is a vertical split. Everybody knows that. So, what happens to the second half of the Congress? Disgruntled elements of the Congress right now. Okay, so they are contemplating forming a secular party. Moves are already on. I mean, they have not come out. in the आता open. आज ती काँग्रेस कम्युनल तर No, I mean, everybody can, they don't have a space, no, they don't have a space and they are not sure about themselves in the elections, first of all. So, they are making their own moves. Now, Girish is trying to preempt that by saying that there is a secular party which is going to come funded by the BJP. फाल्यां तुगेले जर हांणी असलें कितें केलें Hi. So, जाल्यार हे पळय हेच ते आहेत ते आणि बीजेपीन तांकां सपोर्ट केले आणि तांकां कवर आनी करपाक म्हणजे अमित पटकरान सिग्नलू दिलें म्हणजे हेच्या विजयाचे बड्डे कितें केला तेन्ना आमी विजय काँग्रेसी बरोबर आहात काँग्रेसी बरोबर आसतलो खंयची काँग्रेस ती तुमी सोदून काडा एक लायन मारून गेलो तो खंयची काँग्रेस ती तुमी सोदून काडा आतां एक वेळ गिरीश ती एक गेम खेळ्ळा आसतलो की बाबा ती तेंची जाली जाल्यार तिंका पयलींच कॉलेप्स करुया ही BJPची म्हणून ही BJPचे म्हणून आणि एनिवे तुगेले ते अमित पाटकराचे आरोप जायत आरोप आसतात जाता CM कडेन बरोबर So that is politics, Pramod, and that 100 crore is got no meaning actually in तूं current म्हणटा context. 100 कोटी हे फक्त झळकावपा खातीर Hi, बट द पॉलिटिकल मेसेज बिहायंड दॅट इज मोर more इम्पॉर्टंट important. हय 100 कोटी गिरीशचो स्टेटमेंटां करपाक हुशार ताणें तो कोणाचो तरी बान मारला आनी तांकां ब्लॉक केला हय पुणून प्रमोद इलेक्शना कडेन ह्यो कांय गजाली जातल्यो जसो मिकी पाशेको आतां मदींच जागो जाल्यार आपूण नवीन पार्टी काडटा हय तशें खूब जाण जागे जाता मागीर फाटल्या फावटी ती आमच्या वेलिंगराची एक पार्टी आशिल्ली तशें कितें तरी एक आनी एक तयार जातली तुमी आमच्या आयकना म्हणून तुमकां झाडो शिकोवपाक म्हणून आमी कॅन्डिडेट उबे केला म्हणून तोय फुडें येतलो 500 500 मतां पुढं काडल्या पुरो शिवसेना येयल्या शिंदेची शिवसेना जी आसा हय तांकां बावड्याक कितें मेळत काय ना मेळत खबर ना पूण ते आपले एक तांकां गिरीश सेक्युलर पार्टी एक 10-20 लोकांक जाग्यार गिरीश तुका शिंदे सेनाक सेक्युलर पार्टी नाही नाही आमच्या सगळं हे सांगता की इलेक्शना कडेन कोण आसतले. जे मतां फोडू शकतात काल एनसीपी वचून मिळून आयिल्ली हजार. काँग्रेसीक काल एनसीपी वचून काँग्रेसीक मिळून आयली अलायन्साची कांय उलयना मरे तुमी म्हणून सो अशें कांय गजाली घडटल्यो पूण गिरीशाचो जो बान आसा तो त्यांनी आपल्या पॉलिटिकल रायवलीचे कोण आहा तांचेर हे केलो तो काँग्रेसींतल्या हय हय काँग्रेसी भायल्या न्ही कारण अशें कांय ना आनी कोण कितें करपा सारको Correct. आपले मिकी बी सोडले शिवसेना बी सोडली सी नाव प्रश्न कितें येता आज तुगेली काँग्रेसीन म्हळें आमी आपा बरोबरय तुगेली अलायन्स करपाची उलोवणी करपाक हरकत ना आपानी इमिजिएटली रिस्पॉन्ड केलें की आमची तयारी आसा सो एक गजाल तांकां एक गजाल आहा की सगळ्यांक एकठांय हाडपाचें सो ऑब्वियसली जर इफ यू आर द BJP तुजो अटेम्प्ट आसतलो की डिवायडेडच उरचे देर इज नॉट यू डोंट नीड सम रॉकेट सायन्स टू नो दॅट काँग्रेसीचो अटेम्प्ट आसतलो सगळ्यांक एकठांय हाडपाचो BJPचो अटेम्प्ट आसतलो सगळ्यांक सेपरेट दवरपाचो Pramod, one interesting point there is suddenly आता इतलो time आशिल्लो की the opposition space was asking whether there is a grand alliance happening or no. या काँग्रेसान जाप काडूंकूच ना. Now suddenly the question comes about another secular party trying to make its presence in Salsit especially. And then Congress says बाबा हे सगळे चल बसया आणि कोण सोडून गेले तेही अशें म्हणून हे करता. So don't you think there is some kind of a pattern there? There is a pattern there. knee-jerk reaction म्हणतो knee-jerk reaction no. It is just to send out a message. तुम्ही तर फुडून गेले येवपाचे मनीस खूब आसा. खूब आसात हय So that काय is टेन्शन घेनाका म्हणून that is the So message. हे जालें पण आतां प्रश्न कितें येतलो की सी दिस इज नाव अ व्हेरी क्लियर कट गेम ओपोजिशन ऑर काँग्रेस रायट नाव इज सेईंग दॅट सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय विरोधी पक्षांनी तरी
BJPचो अटेम्प्ट 100% आसतलो, तो 100 कोटींचो काय 10 कोटींचो तो म्हाका खबर ना, बट तांचो 100% अटेम्प्ट आसतलो की बाबा हे जाता तितले तुमकां हांगा डिवायडेड दवरपाचें. बरोबर, इट वर्क्स फॉर BJP, इट्स अ सावंड पॉलिटिकल स्ट्रॅटजी. लोक डिवायड जातले, आतां प्रश्न तो आसा. क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. फायनली ऑल दिस इक्वेशन वर्क्स ओनली इफ यू सक्सीड इन डिवायडींग वोटर्स न्ही. 2022चे इलेक्शन हितून लोक डिवायड जाले, बरोबर, म्हणून तो रिजल्ट येयलो. जाल्यार ज्यो ओपोजिशनान पार्टी रावल्ल्यो तितून भितर लोक डिवायड जाले. फक्त ह्या पावटी विशय असो आहा की गव्हर्मेंट BJPचे गव्हर्मेंट 15 वर्सां कंप्लीट करता, सो एंटी इनकम्बन्सी तांकां 2012तल्यानूच मातशी लागली आसतली. 17 तेंच्यांनी एक्चुली सिंगल डिजिटाचे येवपाक गेल्ले, ते 13 येयल्ले, पण मॅनेज केले म्हणून तेंचे सरकार उरले. आनी 22 तेंच्यांनी 50% सीट काडले, ते डिविजनाक लागून म्हणून ते आतां स्पश्ट आहा. सो हितून प्रॉब्लेम कितें जाता की गव्हर्मेंटान 15 वर्सां कंप्लीट केले उपरांत स्किमी हाडल्यो, म्हजे घर हे सगळे ते एके वटेन करता. पूण दुसरे वटेन हे विशय जे आमी आतां पयलीं डिस्कस करताले पळय न्हू, ते हाडून तेणी इलेक्शनाक फुडें घातल्या. पण ते कितें करपा हाडलेले, कितें तरी डिसिजन घेवपा हाडले, ते डिसिजन लोकांक खबर आहा ते कितें करताले. अर्बन एरिया करपाक सोदताले, मागीर टॅक्सीचो पॉलिसी हाडपाक सोदताले, स्मार्ट मिटर हाडपाक सोदताले, लोडाचेर पेनल्टी घालपाक सोदताले. ही सगळी डिसिजन जी फुडें दुखल्या पळय ती कितें करपाक लोडाचेर म्हळ्यार लायटीच्या लोडाचेर. लायटीच्या लोडाचेर लोकांक लोडा म्हळ्यार की सध्या लायटीचो लोड याद जायना, लोकांक लोडा जाता, लोडा याद जाता. सो हे जे विशय आहा ते कितें करपाक हाडलेले लोकां पर्यंत पावले आतां. BJPन ते इलेक्शनाच्या तोंडाचेर जर ब्लॉक करून दवरल्या तरी लोक एक वेळ चिंतपाक शकता की बाबा हे परत येयल्यार असोच विशय येतलो. हो एक प्रॉब्लेम रुलींग डिस्पेन्सेशन फेस करूं शकता वा रुलींग पार्टी फेस करूं शकता. Will voters get divided and will voters have such a foresight, लौकिक सांगता तशी, that if these policies are on hold, will they come back to life if the same government comes to power? इतली मुखाल्ले लोक शिवालोर तुका लौकिकाचे ऑप्टिमिझम. डू यू शेअर दॅट ऑप्टिमिझम दॅट आवर वोटर्स आर सो फोरसाइटेड? See, Pramod, the voters will be divided because there is no strong opposition. Option ना. Even if you come with a secular party, जे म्हणतात ते new party, whatever it comes, still it is a worse of situation because the secular space is going to get divided. इथून भितर BJP will be in a safe area. Voters will not get gravitated towards, will not gravitate towards any one option. No, it is. They cannot be. They cannot be. Even that hate which was there against the current dispensation, whatever hate is there, whatever anger is there, frustration, that will mellow down because of the opposition. Opposition and तुका option ना आल्यान तू कितें करतलो? See, if the opposition space is further getting fragmented, Correct. but तू कितें करतलो सारको? Are you in a position to form a government in this kind of a situation? Correct. You are not supposed to. You can't. Yeah. And right now the situation is so bad that I can't foresee a Congress. दुसरी गजाल अनेक आसा विच इज अ व्हेरी रियल थिंग. सो फाल्यां समजा BJPचे कडेन सध्या प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी म्हणटा न्ही आमी. सपोज BJP डिनायज टिकीट टू समबडी एंड फायनली जर काँग्रेसीन ताका टिकीट दिली किंवा गोवा फॉरवर्डान जर तांकां टिकीट दिली, लोक म्हणटले की फोरसायट तुजी आतां हांव यूज करता. लोक म्हणटले की हांगे BJP टिकीट मेळना म्हणी हांगा आयल्यात, फाल्यां जर जिखून आयले परत BJP वतले म्हणून. That question will obviously come. Obviously come. Secondly, what happens is when you have already a candidate in that particular constituency, how do you deal with it? Are you going to bring a BJP import and give him a ticket? करेक्ट, हो प्रश्न आसतलोच न्ही तुगेलो. The questions will definitely come. Definitely come. Now, for example, in Navili, tomorrow they are inducting Pratima. There is already a candidate there. Congress candidate is already there. In Valanga is also trying. So, how many people you are going to occupy there? Naveli is a classic case of when there is a division of votes, how an unexpected party can win. बरोबर न्ही? 22 has proved that. 2022 has proved that. So, हे जे पांडुरंग बाब, हे पेसिमिझम आणि हे ऑप्टिमिझम, तो पेसिमिझम म्हणचे परस हांव ताका मातशें रियलिस्टीक अप्रोच म्हणटा की लोक डिवायड जातलेच म्हणून. लौकीक म्हणटा लोकां भितर ही फोरसायट आसा, ते लोक ही फोरसायट दवरतले. तुका कितें दिसता? फायनली कशें आतां काँग्रेसी कडेन आत्ताचे जे परिस्थिती, काँग्रेसीची पयली सिच्युएशन, जाल्यार काँग्रेसी कडेन आताच्याच परिस्थितीचेर उलोवया आमी. कॅन्डिडेट ना ताच्या कडेन. हय.
जे जसं कॅन्डिडेट जाय आतां जे विद्यमान आमदार जे आसात तांकां जर तूं कॉम्पीट करतलो जाल्यार तसे कॅन्डिडेट हांच्या कडेन ना. जॉयल म्हणटा अशें आतां कोणाक तूं घेता पळय ते हांणी इलेक्शनाक 1 म्हयनो आसतना 2 म्हयनो आसतना जे BJPतले कोण बंडखोरी बी करतले भायर सरतले आनी कितें तिकीट वांटपा वयल्यान तो कोण मेळटलो तुका लास्ट मिनीट ते अशें घेवनूच तांकां करचें पडटलें. पूण म्हाका दिसता की कशें आहा लोकांचो अंदाज कोण काडूं येना. पूण आतां परिस्थिती अशी आहा गोंयांत की हांच्या कडेन 28 आमदारां म्हणजे 28 वेकन्सी ज्यो आसा कॉन्स्टिट्युन्सी तो हांच्या कडेन आसा BJP कडेन. त्यो जर तुका विश्वास सकयल हाडटलो जाल्यार लोकांनी तितकें जाय दाखोवपाक जाय. आनी तशें सिच्युएशन कोणूच खंयचीच पॉलिटिकल पार्टीच्या फेवरान ना की लोक तुमकां सपोर्ट दितले आनी एक 10-15 जागा हाडूं शकता. हांव ह्याच मुद्द्याचेर आज थांबता. आमी एक ठरयलां की वी आर गोईंग क्लोजर टू द इलेक्शन, वी वील टॉक दीस बिकॉज फायनली लोकांकय क्लॅरिटी जाय. एक गजाल जी म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी आज उलयल्या की फक्त सरकारा विशीं डिसग्रंटलमेंट आसून चलना. ती डिसग्रंटलमेंट कोण हार्नेस करपाक शकता आनी लोक कोणा भितर आपल्यालो विश्वास घालपाक शकतात तेंय तितलेंच म्हत्वाचें. की फायनली लोक जेन्ना पळयतात ते आमी फाटल्या इलेक्शना टायमारूय पळयलां, people will not do something that will push the state into an instability. लोकांक एक विश्वास जाय पडटलो की बाबा जे डिस्पेन्सेशना फाटल्यान लोक वचपाक सोदतात ते पयली गजाल म्हळ्यार स्टेबल आसतले काय कितें. आय थिंक तो विश्वास जर ओपोजिशनाक दिसता दॅट दे शूड बी इन अ व्हेरी कॉम्पिटिटीव पोजिशन, सुरवात थंयच्यान करची पडटली दॅट यू कॅन प्रोवायड अ स्टेबल ऑल्टरनेटीव. मागीर ताचे अजेंडा कितें आनी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कितें मागीर तुमी स्टेबल तरी एक डिस्पेन्सेशन दिवपाक शकता काय कितें इतलो तरी विश्वास लोकांक दिवन तुमी सुरवात करची पडटली. तीच जर जाली ना मुखार कांयच जावचें ना. आमी आज इतल्याचेर थांबतात. जॉयल बाब, लौकीक बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.